दोन दुचाकीमध्ये झालेल्या अपघातात दोनही दुचाकी चलोवपी तरणाटे जखमी झाले. हो अपघात शुक्रारा सकाळी दिवचलच्या बस स्टँडाकडे बायपास आवल्या जंक्शनाकडे घडलो. दिवचल पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केला. ते फुडलो तपास करतात. हो जो आसा बिचोली बस स्टँड आसा आणि हांगासर पळयतात हे सगळे जंक्शन आसा आणि ह्या जंक्शनाचेर जायते फावटी हे अपघात जायते फावटी जाल्ले आसात. आणि आतां हो जेन्ना बस स्टँडाचें उद्घाटन जातलो आणि ही पळय तेचे एक्झीट आसा, हांगासून ज्यो गाडयो येतल्यो त्या गाडयेक एक्झीट करपाक आणि मेन रोडाक ताका सर्वीस रोडूच ना. हांव सरकारा कडेन विनंती करता की ह्या ज्या डिचोली बस स्टँडाचें उद्घाटन करच्या पयलीं बरोबर एक्झीट वचपाक पणजे वचपाक गाडयो भितर येवपाक हो मातसो रोड वायंडींग करचे आणि त्याच्या उपरांतूच हे उद्घाटन बी करचे. आतां इतलो टायम हो गेल्लोच आसा बस स्टँडाक. तर हांव फक्त आनीक एकदां सांगता की कोणतीच घाई करूं नाका आणि वर्सभर लागोनी, पण हे जे मातशे एक्सिडंट बी जाता ते मातशे पयस जावचे, कमी जावचे, इतलेंच सांगता हांव. देव बरें करूं. आयज हांगासर एक गाडी अशी म्हावणींच्यान बाजारान येताली आणि दुसरी गाडी ही सांखळेच्यान म्हापसा वता. हांगासर नाही बॅरिकेशन बी ना, ताका लागून दोनूय गाडयो एकामेकाक आपटल्यो आणि हो एक्सिडंट जाल्लो आसा. देवाचे कृपेन चड काय मातशें माथ्याकूच लागला आणि एकट्याचो मातशें हाताक लागला. पण हांगासर कितें तरी बरी सुविधा करची. हांव तर परत आनीक एकदां सांगता, हो हे बस स्टँडाचें उद्घाटन जावच्या पयलीं ह्या रस्तो जो आसा तो वायंडींग करचो, मोठो करचो. हांगा जाय जाल्यार एक सर्कल घालचें, कितें तरी करचें, पण हे अपघाताक आमंत्रण दिवचें न्हू. हांव ते सरकारा मागता की एक्चुली हांगासर एक सिग्नल जाय आशिल्ले. एक्चुली कशें आसा, ज्यो गाडयो अश्यो येता आणि ह्यो गाडयो अश्यो येता. ज्यो मावळेच्यान गाडयो हांगा वयता पळय त्यो हांगासर ते म्हापसासून सॉरी आमच्या सर्वंटान येता अशे गाडयो थंय रावपाक पळयना. तेन्ना हांव कितें सरकारा कडेन मागता की एटलीस्ट हांगासर एक तरी सिग्नल जाय. सिग्नल बसोवपाची गरज आसा, जेणे करून सिग्नल बाबा स्टॉप जाल्या उपरांत एक्चुली त्यो गाडयो स्टॉप जातल्यो आणि ह्यो गाडयो वचपाक तांकां एंट्री चान्स मेळटलो. आतां हांगासर कितें जाता, कोणूच एकामेकाक लोकांक म्हणटा ते पाशी आसना रावपाक. सगळे जाण आपूण पयलीं वचपाक सोदता. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता एक्चुली हांगासर एक तरी सिग्नल फिट करचें. कितें जालें आतां हांगासर कितें जालें की ही जी गाडी ज्युपिटर जी गाडी आसा ती म्हावळेंच्यान बाजाराच्या सायडीन येताली आणि ती दुसरी जी एफजी गाडी आसा ती सर्वांच्यान म्हापसा लायणीक वयताली. सो कितें जालें, हो जेन्ना क्रॉस करून हांगासर पावलो तेन्ना तो हेल्टी जातालो. तेन्ना दोन तेंच्यान एकामेकाची गाडयेची टक्कर जाली. कित्याक हांगा सिग्नलां बीन सद्या कांय नाशिल्लें आसा. चड इंजर्ड आहा. ताका तकलेक लागला, जो ज्युपिटर आहा ताका तकलेक लागला आणि मातशें नाकाक लागला आणि अशें फुडें मातशें तकलेक मातशें लागला. आणि तो आसा पळय ताचो मातसो कितें म्हणटा की ताचो हात मातसो देंवला म्हणून आयकलां हांवें. आतां तांकां हॉस्पिटलान हय, आतां तांकां हॉस्पिटलान व्हेला.